बोरी एमपीएल कंपनीक लागून वाठारांत प्रदूषणाची समस्या वाढल्या, पण प्रदूषणाच्या विशयावेल्यान थळावे लोक आणि कंपनीत कामाक वचपी गांवच्याच कामगारां मदीं दोन गट जाल्यात। वाडट्या प्रदूषणाचो शांतिकायेन निशेध करीत सोमारा कांय थळाव्या लोकांनी कंपनीक निवेदन दिलें। 31 मार्च मेरेन समस्या सुटावी करात, नाजाल्यार उच्च न्यायालयात वतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार लोकांनी दिली। मात दुसरे वटेन कंपनीच्या कामगारांनी कंपनीक पुराय तेंको दिलो। बोरी एमपीएल कंपनीक लागून वाठारांत व्हड्या प्रमाणात प्रदूषण जाता असो थळाव्यांचो आरोप आसा। ह्याच फाटभुंयेर सोमारा प्रदूषण उणे करपा खातीर थळाव्या लोकांनी कंपनीक निवेदन दिलें। दुसरे वटेन 31 मार्चा मेरेन ही समस्या सुटावी करपाचें आश्वासन कंपनीन दिलां। ही समस्या सुटावी जाली ना जाल्यार उच्च न्यायालयात वचपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्ली आसा। सांगचे पयलीं तेणे एक्सेप्ट केले ते पयलीं सांगता, तो एक्सेप्ट करतालो की तेंचे जे काही पॉल्युशन कंट्रोल करपाचे मेजर्स आशिल्ले पळय ते तेंचे बरोबर नाशिल्ले कळ्ळें। म्हणून तो धुल्ल इतलो जातालो आनी गांवांत लोक चाळोवपाचें कारणूय बीन तेंच। आनी तेणी 31 सुद्दां तांकां गव्हर्मेंटान डेडलायन दिल्या म्हणटा तेचेर ते स्टीफ आसा। आनी आमकां जेन्ना तेणें 31 म्हणून सांगलें, पूण आमकां खबर आसा की धुल्ल पळय न्ही तो एक्स्ट्रा भायर सरता, कित्याक ते मेजर्स कांय घेयना हे तेणी एक्सेप्ट केलां। म्हणून आमकां तो धुल्ल बीन वयता पळय तो भायर तो आमकां दिसती पडटालो। म्हणून आमी 31 सुद्दां मार्च तेंचो आतां सद्या 31 डेडलायन दिली आसतना आतां सद्या तेंचो प्रोग्रेस कितें आसा आनी ते आमकां कंपनी भितर कितें कितें कमी आशिल्ली पळय जेका लागून तो धुल्ल वयतालो ते आमकां कळ्ळें। आनी तेका लागून आमी तेंचे कडेन सजेशनय दिल्या की बाबा तुमच्या कंपनी भितर मशिनरी भितर ही जी फॉल्ट आसा ती तुमी इम्प्रूव करची म्हणून। ती तेणें सगळी एक्सेप्ट केल्या आनी ते आतां आमकां आमी परत येतली तेन्ना आमी तांकां परत जागयत रावतली आनी अशें करून तो प्रोसिजर ताणें आतां सारको 31 मार्च पर्यंत तो फूल कंप्लीट करता। आनी जर 31 मार्च पर्यंत जर ते कंप्लीट जायना, जितले लोकांनी भायर आतां प्रोटेस्टा सायलंट प्रोटेस्टा जितलेय लोक आयले आनी गांवा बरोबर जितलेय लोकांक धुल्लाचे त्रास जाता पळय तेणी एक अशें ठरयलां की आमकां कंपनी कडल्यान कंपेन्सेशन नाका। जर धुल्ल कमी जायना जाल्यार हायकोर्टान वचपाक लोक तयार आसा। आमच्या कंपनीतले थोडेशे इश्यू हांगा चालू आशिल्ले, तेतून भितर ह्या आयज थोडेशे जाण कोण येयले 4-5 जाण येयले, वाजेच्यान येयले, तरोळेच्यान 1-2 जाण आयिल्ले आनी आमचे तिशेचे आशिल्ले लेटर घेवन येयले रिगार्डींग तुजे हेजे पोल्युशना खातीर। आमकां सांगून दिसता कितें, जेन्ना आमी ल्हान आयले, ल्हानाचे व्हड जाले, आमी लग्न जाले आनी आमची भुरगीं जाली, हे कंपनी कुस्तार आमच्या बाबान आमकां ल्हाना व्हड केलो तेन्ना आमकां हे कंपनीचे विरुद्ध आमी कांयच उलोवपाक शकना। कित्याक हितून भितर आमचे 500 वर्कर आसा, तेच प्रमाणे आमगेले ट्रकाचो बी धंदो आसा। तशें मेळोन जो रावंड अबावट 800 सुमार फॅमिली जे हे कंपनीचे डिपेंड आहा। तेका लागून हांव सांगपाक सोदतां कितें, हे पोल्युशन हें जाता आनी आमी लास्ट टायम इशू घेवन गेलो, पोल्युशनाचो इशू आशिल्लो तेन्ना आमकां कंपनीन सांगिल्लें 31 मार्च म्हणल्यार आमकां टायम दिया। आनी तेका लागून आमी हांगा ओगीच आयले। मेन म्हणजे ते हांव हे पंच हे नात्यान गांव सगलो आहा हो म्हाजे बरोबर आहा आनी हे जे 4-5 जाण कोण आशिल्ले तेंच्यांनी म्हाका इन्फॉर्मूय बी करूना। आनी हे आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी म्हाज्या भावानी हांगा फुडाकार घेतला, कित्याक आमी बी कंपनी कडेन या, कित्याक कंपनी चल्ला आमकां आमगे पोट भरपाक मेळटा। आनी दुसरें म्हणल्यार जे आतां कोणी हांगा कितें उलोव भायले कोणी कितें आमकां नो इश्यूज, आमचे फक्त हे म्हाजे गांव भाव आहा तेंगेले हांगा वेवसाय कितें तर चालू आहा तो बरे भशेन चलपा जाय आनी आमी सदांच हे कंपनी सपोर्ट करतले। आनी तेतून भितर आमगे जे कंपनीचे GM आहा तेणें बी आमकां सांगिल्लें 31 मार्च आमकां टायम दी आनी तेतून भितर ते कितें यंत्रणा बी ती सगळी आमी बसयता म्हणून। 31 मार्चा पर्यंत जर आमी गव्हर्मेंटाच्या नव्या रुला प्रमाणे करून दिवंक ना, आतां तो जाल्यार आमी थर्ड पार्टी जज करता। जर आमी करून दिवंक ना ऑनलायन मॉनिटरींग, गव्हर्मेंटान डायरेक्ट एप्रोच आसा आमकां बंद करपाक, डायरेक्ट तेच सांगता आमकां बंद करा। एकनाथ खेडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।